वाटो चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या जेरुसालेम शहर देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेलूंक वचपाचे जेरुसालेम शहर देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेलूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयचो मिसाचो विशय जिवीत नवसोर सोम्याची वाट तयार कर. पातका वरवीं आमी देवताय पयस वेता देखून आमच्या जिवितान नवसोन्नी करूंक देव आमकां आपयता आनी उपाय दिता. ही नवसोन्नी करूंक संस्कार देवाचें उतर आनी सुमूर्त देवान आमकां दिल्या. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराचें जिवीत आमकां हे नवसोन्नेचे वाटेर इस्फूर्ती दिता. देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागुया. हीच कल्पना आमच्या मनान दवरुया. जिवीत नवसरूंक जेजूचे वाट तयार करूंक आमकां सगळ्या जेजूचे कृपा आनी बळ मागतना आयज जेन्ना पवित्र सभा कुडसाद सभा घेवन जुवांव याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताचो उगडास करतात तर ताचे भाशेन आमी शुभ वर्तमानाचे उर्बेवून परगटणार जावंक आमचे जिवीत नवसरूंक देवाचे राजेन आमी वावरूंक देवाचोच आदार आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी जायते पावटी आमी चुकल्या काळजा मनाची नवसोन्नी करूंक आमी फाटी रावल्या तर ह्या वेळार सगळे आमची चूक ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागून बाराबोर आमी खालतीकायेन देवाक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून कोरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तुया किरीत भाशेन मागुया आयज बांबोली ह्या फिरगोजीचे सगळ्या लोकां पासत तांच्या कुटुंबा पासत आयज रोमारी करून ह्या स्वातीर आयल्यात तांकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया तशेंच सगळे हेर लोकांकूय देवाचे बेसांव पडल्या पुरो म्हूण मागुया बांबोलीच्या लोकांक जे कोण हांगासर आसा पोरदेसान वावुरतात तारवार आसा तांचेय उगडास करुया तांचे पासत मागुया जे कोण दुयेंत आसा कोश्टवतात हॉस्पिटलान आसा तांचेय उगडास करुया जेजूचे पेकोणीचो हात तांकां फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया आयज वाडदीस समोरमता लोग्नीक वार्षिक दीस समोरमता तांचोय उगडास करुया देवाचो बेसांव तांचेर पडल्या पुरो म्हूण मागुया बापा तुवें बागीवोन जुवांवाक तुज्या यादनिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय त्या मोगान तो कुडसाक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच संपूर्णायेन त्याग करूंक पावलो कुडसार मारलोल्या जेजूचो सदां विस्वाशीपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेंत तुका सासनाक मुखामुखी पळोवचे भाग आमकां फावो जावं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो आकट्या सारकी ताची उतरां ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो एलिजा तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवोन तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत उज्याच्या गोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो देवाची शिरोंत पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यान ती सगळी सुभागी देवाचे उतोरे देवाची वडुपकार आमचो जबाब जातलो तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा सगळीं म्हणया तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां तुज्या मुखामळाचो परजोळ फांकय तुजे बोळ उक्तेपणी दाखय जबाब तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा दोळबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये स्वर्गार्थान नदर मार हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ जबाब तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा तुज्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या
मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदीच तुजे सरशिल्ली आमी कोडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकणटल्या. जबाब तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचे तारण पळयतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोंगरा वेले देवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारले, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगले थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केला. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतले सोंसचे आसा. तेन्ना स्नान दातार जुवांवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजोले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय जिवीत नवसर सोम्याची वाट तयार कर. A famous author once said, repentance is not a punishment but a privilege. जिवीत नवसरूंक न्हय फकत आमकां एक कास्त, पूण आमकां एक संदी, एक भाग, आमकां आमच्या रोचणाराक एकवटाव. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आदवेंताच्या काळांत आमी आसा. गेल ते आयतारान दुसऱ्या सोमानांत आमी भितर सरल्यात आनी भाग घेवन जुआंव बातिस्ताचो ताळो आमच्या कानार सादोत आसा. जिवीत बदलूंक, सोम्याची वाट तयार करूंक तो आमकां एक उदाहरण, एक देख, एक नमुनो. भाग घेवन जुआंव बातिस्ताचीच खबर आयच्या ह्या दोनूय वाचपांत आमी आयकला. जावं प्रवादी एलिजाची खबर पयले वाचपांत आमी आयकला आनी जेजू आपल्या शिसांक म्हणटात, एलिजा येयलो पूण लोक ताका मानून घेवंक ना. स्नान दातार जुआंव बातिस्ताचीच खबर जेजू आपल्या शिसांक करतालो ते तांकां सोजमोले. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जाल्यार जायत्या मनशाची देख आमी घेवं येता. झाकेओस, महादेव, ते आपले जिवीत नवसरले. जेजूचे अनुभव ताणें घेतले आनी आपले जिवितान वेगळेच तरी ते जावंक पावले. आपले जिवीत नवसरल्या उपरांत जेजू परगटूंक ते वावुरले. प्रितीच्या भयणी भावांनो,
आयज एक संदेश आमकां सगल्यांक घेताना 3 मुखेल मुद्दे तुमचे मुखार धरूंक सोदतात. पयले सुवातेर जिवीत नवसरूंक सोम्याची वाट तयार करूंक आमकां सगल्यांक आमच्या काळजा मनाची नवसरणी करूंक गरजेचें. जेन्ना एक बरे कुमसार आमी करता, आमचे जिविताचे नवसरणीची पावल आमी मारता, तेन्ना खरेपणीन जेजू आमी अणभवूंक पावता. तर आयज ह्या आदवेंत काळाचो जेन्ना आमी पावल मारतना पयले सुवातेर आमच्या काळजा मनाची नवसरणी करुया. आमच्या जिवितान जेजू भितर घेवंक, आमचे मन काळीज साफ करूंक, नाताळा समयार जेजू आमच्या काळजांत जल्मा काडूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर जेजू अणभवल्या उपरांत हेच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. जेजूची तत्वां प्रमाणे, जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना एकामेका सोवे मोगान, आदारान, एकामेकाक उस्क्यान दाखोवंक, एकामेकाक पावूंक जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारतात. जेन्ना आमचे जिवीत आमी नवसोडतात, सोम्याची वाट आमी तयार करता, तेन्ना न्हयच फकत आमचे भितर आमी जेजू अणभवूंक जाय, पूण हेच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. एकामेका सोवे जेजू आमी वांट्टना जेजू आमी दुसऱ्या सोवे अणभवूंक पावतल्या. तर आयज हो दुसरो संदेश आमकां सगल्यांक जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवया. जिवीत नवसरूंक जेजू दुसऱ्या सोवे आमी अणभवया. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी जेजू आमचे जिवीत नवसोडतात, जेजू अणभवतात, तेन्ना आमी खरे शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक पावता. जेन्ना हे आखे नवे वर्साचे जुबली इयर आमचे मुखार आसा, आमकां एक संदेश, वी आर ऑल पिलग्रिम्स ऑफ होप, बोरवांशाची यात्रेकार आमी. तर जेजू परगटूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां सगल्यांक पयले सुवातेर आमचे जिवीत नवसरल्या उपरांत, जेजू अणभवल्या उपरांत आमी जेजू खरेपणीन दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या आनी शुभ वर्तमान परगटूंक पावतल्या. तर हेच करूंक आमकां सगल्यांक कुर्साचो भाग्यवंत जुआंवाची देख घेवन ताचे भाशेन आमी कुर्साक चिकटून रावन सदांच जेजू पयलो वयलो जागो दिवंक, नाताळा समयार आमकां सगल्यांक जेजू आमच्या काळजांत जल्मा काडूंक आमी आमच्या सोम्याची वाट तयार करुया. आनी हेच मिसाचे बलिदानान जेजूचो आदार आनी बळ आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार थोडे आमचे मागणे, आमची गोरजो देवाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवान आपणाक मागल्यात म्हूण वळखून घेवंक आनी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलेपणाचे जिवीत सोडून आनी भेदभाव करी नासतना सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी आमचे जिवीत नवसरूंक आनी उर्बेन
शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. या ख्रिस्त येण्याच्या कालान जेजूच्या येण्याक आमी तयारी कोत्ता आसतना आमचे ओत्मीक तयारेक आमी ओदीक मोत दिवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. भो दोयाळ बापा, विश्वासान केले थोडेशे मागणे आमची तू दोयाळायेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. Azal saiba Bedoni kotam duka Koti Azal saiba Bedoni kotam duka Tuji adi Jesus, I zamchi kazagorita, tucha moga noti ulpai, tucha moga noti ekdai, koti kazazaiba. Bedoni kota duka Koti kaza saiba Bedoni kota duka. मोझ्या भयणी भावानो, मोझ्यांनी तुमचे बलिदान सोर पोदविदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोनवाळ्या बापा, बागीवन जुवांचो उगडास करून कुडसार जेजून भेटयलोल्या बलिदानाच्या सोमरोंबांत आमी आतां भोगतीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटोन तुजे कुशे पोरमोणे कुडसायल्ले आमचे जिवीत दिसपोटी तुका मोगान भेटोवंक या बलिदानांतली आमकां गोठाय मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदविदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदे आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी सासनीक तारुणाचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें भासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूता बरोबर सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Usorgi
सोर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. Gesù bello, Gesù dziwo zara, Gesù nowianie tolo. Gesù bello, Gesù dziwo zara, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप आमच्या बिस्पा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या योदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबां भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योंत जुजे तिच्या पोती, भाग्योंत फ्रांसीस शावियरा, भाग्योंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जितले पावटी आमचे जिवीत नवसरणी आमी करता, जेजू खरेपणीन आमी अनुभवूंक पावता. तर आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक, सोम्याची वाट तयार करूंक ह्या वेळार जेजून शिकयलेले मागणे बाराबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांचो वसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर वाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राज वट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच जेजू आमी अणभवूंक आनी हेच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक, नाताला समयार हेच जेजू आमच्या काळजांत जल्मा काडूंक आमकां सगल्यांक एक भाग. तर ह्या जेजूच्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याक घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to both the side of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिज़म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu येतो आमच्या काळजांत रावूंक घे. सोम्या जेजू येतो आमच्या काळजांत रावूंक घे. पापाक वचून देवून आयो आमचे सारको सासणान तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिरार कोचे. सोम्या जेजू येतो आमच्या काळजांत रावूंक घे. सोम्या जेजू येतो आमच्या काळजांत रावूंक घे.
आमचो सोमी आमचो धोनी आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन आपल्या देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी काळजाच्या ओगेपणान ताका दिन वासुया, ताका हार दिवया. उबी रावया. देवा आमच्या बापा, बागिवोन जुवांच्या जिवितान विचित्र उजवाडान कुडसाचो गूट तुवें आमकां ओळखून दिलोय. ताचो उगडास करून कुडसाच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो कुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां गोठाय दी. आनी कुडसार जेजून जळलोले सोर्व मनशांचे सोडवणेची ओळख आमचे भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. आज मिसाची भेट संबरमलेल्या पाद्री जॅकी आल्बुकेर हाका तशेंच बांबोलीच्या फिरगोस्कारांक आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्या यादनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचेय दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिजीन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतली. Today there will be a mass in Tamil at 12:15 p.m. तशेंच सांजे 6:15च्या मिसाचेर बिशप आग्नेलो ग्रेशियस, Apostolic Administrator of Jalandhar Diocese, येजमानपण चलयतलो. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. फाल्यां दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले. There will be a mass in Malayalam at 12:15 p.m. तशेंच वेस्ट आफ्रिकेचे 2 बिशप विक्टर निदोन आनी बिशप जीन पेरे बासीन 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवाधर्माची पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत थावन तुमी त्यो घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात तुमचे जिवीत नवसरूंक सोम्याची वाट तयार करूंक जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं सांगाता. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चलोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोदीन ते शाटी पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. Ami somes magta mozo tuci cortai mon milagri Ami somes magta mozo tuci